Welcome back. Andhshraddha Nirmulan Samiti finally got justice after 3.5 long years. Sanatan Sanstha had filed a defamation case against the organization alleging publication of defamatory News India magazine. Judge Pooja Kaulikar of JMFC in Ponda dismissed the case on Friday. Sanatan Sanstha had filed a complaint against Andhshraddha Nirmulan Samiti's magazine. Sanatan claimed that the magazine had an issue which defamed the virtue of Sanatan Prabhat in 2006. A meeting was held in Panji by the members of Andhshraddha Nirmulan Samiti in 2006 to discuss an issue published by the Sanatan Prabhat on a social activist, Mahatma Phule. या फौजदारी खटल्यात जो काही निकाल झाला या न्यायालयाने प्रथम वर्ग न्यायालयाने सर्व 8 आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं आहे. तर याच्यात जो काही निकाल दिलेला आहे हा न्यायालयाचा निकाल आहे. तर पण तो इथेच संपत नाही, कारण हा प्रथम वर्ग न्यायालयाचा निकाल आहे. आम्ही याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. The JMFC Ponda dismissed the case on Friday. Activists of Andhshraddha Nirmulan Samiti informed that the case was dismissed as the founder member of Sanatan, Jayant Atawale, never appeared before the court. आणि आतापर्यंत जितके केसी गोंयांत त्यांच्यानी वेगवेगळ्यांचेर फायल केल्ले आसा, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, गोवा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, हे तर मागीर निगळे आसूं, दादू आसूं, मिरन आसूं, म्हाज्या सारकेल्लो आसूं, डॉक्टर दाबोळकर आसूं, ह्या सगळ्यांक सतोवपा खातीर म्हणून फक्त डिफेमेशनच्यो केसी घालतात. ह्या केसींनी कांयच अर्थ नासता. कदाचित तांकां वकिलूय बी कदाचित मोफत मेळटा आसतले तेंचे साधक, त्याच्यामुळे तांकां हे घालपाचें. त्याच्या फुडली गजाल एक की जे ट्रस्ट म्हणून लोकांचे कडल्यान डोनेशन्स घेतात ना, ह्या डोनेशनचो एक तांकां तसो कदाचित उपयोग जाता, म्हणून तांकां पयशाच्या बाबतींत चिंता करपाची गरज ना. A reporter in Ponda, Vivek Prabhu. Former Minister of Goa Sanjay Bandekar, who breathed his last at a hospital in Madgaon, was cremated on Friday. He suffered from brain hemorrhage. He was struggling for life in the hospital for many days. He died at the age of 59. Final rites of former Minister of Goa Sanjay Bandekar was performed at Angonda on Friday. Bandekar had entered politics back in 1990 as a MGP candidate. He had later joined the Congress party. He is survived by his wife, son and 2 daughters. Friends and political leaders have condoled the death of Bandekar. खऱ्या अर्थाने जे आमचे आदले मंत्री संजय बांदेकर हांचे आयज ना आनी एक मोठी हानी जाल्ली आसा गोंयच्या मळार, गोंयच्या राजकारणाक, राजकीय मळार, सामाजीक मळार आनी खास करून संस्कृतीक मळार बी. कित्याक तेजो फक्त तेजें कार्य जें आसलें तें फक्त राजकारणा पुरती मर्यादित नसलें, तर संस्कृतीक मळाचेर सुद्दां तेजें कार्य सामकें उल्लेखनीय कार्य आसलें. आज संजय बांदेकर आमचे ना हे खूब दुख्ख जाता आमकां. संजय बांदेकर एक मोठो कलाकार, एक धुरंधर राजकारणी आणि एक सामान्य मनशाचो एक कळवळो अशा तरेचो एक नेतो आज आमच्या भितर ना. हें आमकां सबंद काणकोणकारांक एक न भरून येणारें अशा प्रकारचें नुकसाण आसा. ताका मोठेपण नाशिल्लें, तो मंत्री आसलो पूण केन्ना ताका मोठेपण नाशिल्लें आनी ते तरेन काम तर सगळें केलें जाय. आमचे लोकांचे खरें जें कितें जावपाक जाय तो विकास, गोंयचो विकास जावपाक लोकांचो ताणें प्रयत्न केले. अशें प्रत्येक मनशान प्रयत्न करपाची गरज आसता आनी ते खरेंच ताका देवान त्याच्या आत्म्याक शांती दिवची. अशेंच ते लोकांचें काम कितें केलें ताणें आयज तो आमच्यान ना, पूण तेगेलें आयज तें कुटुंब आसलें, कुटुंबाक हें सहन करपाक देवान शक्ती दिवची. संजय बांदेकर आज ना. जी कितें वळख तांची राजकीय कार्यकर्ते म्हणून आसा ताजे पेक्षा अदीक बरी वळख म्हाका ते सामाजीक कार्यकर्ते म्हणून आसा. लोकनेता अशा पद्दतीचें एक बिरूद लायलें वता. तें लोकनेता हें बिरूद संजय बांदेकराक लावपाक जाय. ताजें कारण सर्वसामान्य लोकां पासून ते सगळ्या थरांतल्या जिवनांतल्या लोकां कडेन अत्यंत मेळून मिसळून वागणारो असो मनीस. संजय बांदेकरांच्या वचपान हांव अशें म्हणटा की गोंयांतले एक सामाजीक क्षेत्रांतले वादळ शमलें अशें हांव म्हणीन. A reporter from Kankon, Mayur Naik. Residents of Chimbal and Mirses are facing problems due to shortage of water supply for 2 days.
People were seen drawing and taking water from nearby wells for their daily needs. They had to face a lot of hardships for taking the water to their residence. Small children were also seen taking water in plastic and steel utensils. हय कालच्यान काल सांजे पासून उदक ना आनी सामको त्रास जाला बावड्यार उदक पयले अशें मेळना कांय ना बावड्यान सगळें उदक वास बी मारता आनी अशे त्रास आतां कालच्यान जाता केन्ना येवपाचें काय कळना भाई 2 दिन से तो पानी नहीं है किधर पंजी में भी 3 दिन 4 दिन हुआ किधर भी पानी नहीं आ रहा है ये बॉडी में लास्ट पानी हमने ये बॉडी नहीं रहता तो पानी नहीं मिलता था हमने कितने दिन झाले उदक ना 3 दिन झाले उदक ना Meanwhile, there are reports that there is no supply of water to GMC. The patients and their relatives would have to face a lot of hardship due to no drinking water and no water in the washrooms. Our video journalist from Chimbel, Omkar Farari, with Belen De Silva. Let's take a short break. Stay tuned.